इमानुएल, इमानुएल, आमचे मोदें देवून तुये. इमानुएल, इमानुएल, आमचे मोदें देवून तुये. सासनांक जानवाय घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. सासनांक जानवाय घेवून तुये, सगळे जाग्यार घालून तुये. इमानुएल, इमानुएल, आमचे मोदें देवून तुये. इमानुएल, इमानुएल, आमचे मोदें देवून तुये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, मागीर मोगाचो येवकार सगल्यांक तुमकां ह्या मिसा समारंभाक ह्या मिसांत वांटून घेता आसतना दोमिंगूस de Cunha हे आमचे भाव बसत मागुया. तशेंच मिगेल जेरोनिमो कोस्ता आनी रिता गुदीन तांचे बसत मागुया. आनी रोझालिना साल्दाना ही आमची भयणी बसत तांकां सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण मागतना आमचो भाव वेलिंग्टन आनी भयण शेलोनी मंतेरो आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस पाळटात तांचे बसत मागुया. आमचो एक भाव बाल्ताजार ब्रागांजा, फादर रॉन्सी ब्रागांजाचो बापूय काल सांजे अंतरला ताचे पासत मागुया. जायते कश्ट ताणें अनुभवले. सर्गीच्या बापान ह्या आमच्या बाबाक आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण आमी हे मिसांत मागुया. आनी सगळी आमची मागणी देवाक मानता ती भाशेन जावंक आमी असो पातकी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणी मागून हे मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सोदपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबान जोडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां जोडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत कर, सोम्या सोम्या काकूत कर. क्रिसा क्रिसा काकूत कर, क्रिसा क्रिसा काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर, सोम्या सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमचे मोगाळ बापा, आमचे मागणे तुजे मुखार चोडूं. तुजो एकलोच पूत मनीस जालो. हो व्हरतो गूट समोरमच्याक नितळ निर्मळ काळजान तुजी भोक्ती करूंक आमी पावशें कर. आनी सोंपून गेल्ल्या आमचे भाव भयणांक तुज्या सासणीक उजवाडांत वांटो फाव कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
देवाचे उत्तर ऐकूया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. अरोणे आनी सुकलोली जमीन खुशाल जावं, पाड जमीन संतोसूं आनी फुलूं. कोमळा भाशेन तिका फुलां फुलूं, ती संतोश बरीत जावं आनी आनंदान बरोवन गितां गावूं. तिका दिल्ल्या लेबानाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोणाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली. देवाचो प्रताप ती देखतली. तोकलोले हात गोट करात, तीर करात, कडकडटलीं दोंपरां, भिवकुऱ्या काळजाक म्हणात. धीर घेयात, भिवू नाकात, हो पळय तुमचो देव येता. सूत घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंठे उडटले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरोण्यांत उदक व्हांवता, कोरपोल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोड्डी जमीन एक तोळें जाता, तानेलोले भुंयच्यो जातात उदकाच्यो जोरी. जंय कोल्यांची दोल आसली, थंय उपजतली बेटो आनी लोवे. तांतल्यान बोश्टावंक नासलोलो एक राजमार्ग वेतलो. ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतली. मेली मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात आनी वाट नोकळो आशिल्ली पुर्यान त्या रस्त्यार वाट चुकचिनात. थंय शिव आसचे नात, रानवटूय जानवरां तेवटेन फिरची नात, पूण फक्त सोडवून मेळ्ळोलीं त्या रस्त्यार चलतलीं. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान तींच परत येतलीं. संतोशाचे उलास सोडून ती सियोनांत येतलीं. तांच्या मुखामळार सदांच खुशालकाय रोसरोसतली. संतोश आनी खुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदन नाच जातली. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. म्हणुया, आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. सबाब, आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. सबाब, आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. सबाब, आमचो देव येवचो जाला, आमकां सोडूंक येतलो. उद्गार. सर्वेस्porak zoi zoi, सर्वेस्porak zoi zoi, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, सर्वेस्porak zoi zoi.
पळे येता राजा मनशा कुळाचो दोनी आमच्या गुलामपणाचें जूं तो काडून उडयतलो Sois morat, sois, sois morat, sois, sois morat, sois morat, sois morat, sois. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूया जेजू बसून शिकोवन दितालो आनी गालिलियाच्या आनी जुदाच्या गांवांतले आनी जेरुसलेमांतले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले आनी पिडेस्तांक बोरी करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली तेन्ना कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक आंतुनार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताचे फुड्यान दवरूंक सोदताले पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें देखून ते पाटुसाचेर चडले आनी नोडे काडून आंतुन्ना सयत ताका मोदेकात जेजू मुखार देंवयलो तांचो भावार्थ पळोवन जेजून म्हळें मनशा तुजी पातकां तुका भोगसली आनी धर्मशास्त्री आनी फारिजेव आपले मनांत म्हणूंक लागले देवनुंदा उलोवपी हो कोण देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून प्रतिपाल केलो तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंतात तुजी पातकां तुका भोगसली ओ उठ आनी चल हातलें खंयचें म्हणूंक ओदीक सोंपें पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें हांव तुका हुकूम घालतां उठ तुजे हातून घे आनी तूं घरा वच आनी तो रोखडोच सगळ्या उजीर उठून आपूण न्हिदलोलो ते हातून घेवन तो देवाची तुस्त करीत आपल्या घरा गेलो आनी सगळीं एकदम तोटाकली आनी देवाक वाकणटालीं आनी भिरांतीन भरून म्हणटालीं विचित्र वस्तू आयज आमी देखल्यो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता भयणी बाबांनो फाटले नातलांक दोग भाव जे जायतो काळ उलय नासले एकामेकाचे खूब रागान आसले एकामेकाचें तोंड पळोवन पळय नासले तांणी नातलांच्या दिसाक एकामेकाक वेंग मारली एके वाटेन कोवीड कोरोना व्हायरसाची पिडा दुसरे वाटेन मरणाचे संताप खूब लोक मरतालो सगळें सोडून दुस्मनकाय सोडून ताणें एकामेकाक मोगाची वेंग मारली आनी तांतलो एकलो भाव म्हाका म्हणूंक लागलो फादर म्हजें काळीज इतलें जोड जाल्लें आसलें आतां सारकें ओडू जालां म्हज्या माथ्यावेलो भुजावेलो एक बारूच कसो गेलो ह्या भावाच्या रागान जिवन म्हजें जिवीत कोडू कोडू जालें I feel light. A big burden has gone out of my life, of this strained relationship, a संबंध. हांव तरणाटो यादनी कसो म्हापसा इगोर्जेंत आसतना एक दादलो आयलो म्हजेशी कुमसाराक
35 वर्सां पर्यंत तो कुमसार जावंक नासलो आनी मागीर पिराची संस्कार आनी देवाचें बोगसणें घेतूच तो उबो रावलो, म्हज्या पांयांक हात लायलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर तुका देव बरें करूं, आज म्हजें जिवीत सू जालां, आज जिवाक बरें दिसलें, आज देवान म्हाका आपले वेंगीन घेतलो म्हूण हांव जाणा, म्हजे वेलो भार नाच जालो. बाबा म्हणिनो हो आहार जाल्ल्या मनशाक असलीच गोडी भावना आयली, ताच्या मना काळजाक शांती खुशालकाय. जेन्ना जेजून म्हळें तुजी पातकां बोगसली, शुभ वर्तमानकार एक कोणी म्हणटा इश्ता, एक कोणी म्हणटा पुता तुजी पातकां बोगसली. तुजी पातकां बोगसली म्हणटा तेन्नाच बाबा म्हणिनो ह्या हार जाल्ल्याक कुडीक गोठाय मेळ्ळी, ताची कूड आरेन दवरलेली आसली आनी ताचो आत्मो ही सोल वॉज रिवायटलायज्ड. ताच्या आत्म्यांक भलायकी मेवली, कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी मेवली जेन्ना जेजू म्हळें तुजी पातकां तुका बोगसली. बाबा म्हणिनो आमचो देव बोगसण्यांचो देव आनी आमचें जोड जाल्लें जिवीत तो ओडूं कोत्ता आनी जेजूचें कार्य हें जातलें पातकांचें बोगसणें मनशा कुळाक दिवंक. आमचो पातकांचो भार आपणाचेर घेवन ताणें आपलेंच बलिदान केलें. बाबा ताचे येण्याची आमी वाट तयार करता आसतना आमचेंय काळीज जायते फावटी संबंद तुटून पातका उदेशी जोड जाल्लें आसा. वी आर ऑल्सो कॅरिंग बीग बर्डन्स ऑन आवर शोल्डर्स, बर्डन्स ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, बर्डन ऑफ सीन, बर्डन ऑफ एनिमॉसिटी, जायतें कितें भाव म्हणून आमच्या काळजांत आमी घेवन आसा आनी तें आमकां स्वतंत्र देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आदार दिना. आरकाराक जी कुशालकाय जो संतोश भोगलो तीच कुशालकाय तोच संतोश देव आमकां दिता. एक बरें कुमसार करूं, तुटलेले संबंद पोत्तून बांदून हाडून सर्वेस्पराचे वाटेर आमी चलूंक, जे भाशेन आमी पयले वाचपान आयकलां, कोणाक मेळटलें? मेल्लीं मनशां न्हय, मेळी मनशां न्हय, जी कोण वायटुवें जिवीत जियेता तांकां न्हय. सर्वेस्पराचे वाटेर कोण चलतलीं? बरे मनाची, बरे काळजाची मनशां. सर्वेस्पराचे वाटेर कोण चलतलीं? काळजा मनाचो बरो संबंद घेवन आसात ती मनशां. तर आज जेन्ना आमी ह्या आदवेंताच्या काळांत आसा, हे जेजू आमकांय सगळे तरेचे मेकळेपण दी. हे जेजू आमचे काळजाचो आनी आमच्या भुजां वेलो पातकाचो भार काडून उडय. हे जेजू आनी आमकां तुजे कृपेन भर. ही प्रार्थना हे मिसाविटींतल्यान आनी आयच्या दिसाक बापाक उबारुया. भेटवणीक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पाम 30 आनी 9, C25 पेज 39. Go
भयणी भावांनो, ह्या आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वळीन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तीन तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तूं तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलीच फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तरुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेता तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलपरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. तुका बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक करोराचें हें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. बाबरताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडी. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्रागोतेन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पुरसुळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागयोन सुसे तिचो पुती बागयोन धर्म दोता बागयोन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बाबा बिडिनो आरकाराक बरो केल्लो उठ तुज्या हातून घे आनी घरा चल म्हणलेलो जेजू आमचे बरोबर आसा. आमचे काळजांत येवचो हो वेळ जालो. ताचे लागीं आमकांय पेकोवणी मागुया, कुडी आत्म्यांची पेकोवणी. आमकांय सगल्या तरेच्या बर्डनांतली ओज्यांतली मेकळीं कर. आमकांय आमचें जिवीत सुरक्षीत कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बरोबर बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखंदांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक बळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आरकाराची पातकां भोगसून ताका बरो केल्लो जेजू हो जेजू आमची काळजां दिता. आमकांय सगळे मेकळेपण दिवंक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आतांच्या जेवणांत आदां वांटो घेतिली आमी सुभागी. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियोच्या वेळार आमी गायन गावया. जेजू मोच्या देवा. D17 पान 50 आनी 6. D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा हांव नेदां घेवच्याक तुका. जेजू मोच्या देवा हांव नेदां घेवच्याक तुका. यो मोच्या जेजू सगळेंच मोचें आनी सायबा. Oh
예수 모자 대와 안에 가겨져 들어가. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. तर हो तुज्या जेवणाचो फूड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. आज 4:30 वरांचेर आमची कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमात आसा आनी ते उपरांत 6:30 वरांचेर PPCची जमात, पॅरिश पास्टोरल कावन्सिलाची जमात 6:30 वाजता वांगड्यांनी वांटो घेवंक मागता. तशेंच आमचो क्रिसमस बाजार 10, 11 आनी 12 तातूंतय तुमी सगल्यांनी मिसळ जावंक वांटो घेवंक आमची कालती विनंती. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. शेवटाचे गायन गावया. बाळका तूं ये, G3 पान 9 आणि 8, G3 पेज 98. Cristi lokauneta, marka kodum sutta, natalang punuta, sorgianut sutta. Cristi lokauneta, marka kodum sutta.